दीस बुधवार नोव्हेंबराची 20 तारीख 2024. पहिले वाचप. उगडा आपण पुस्तकांतले वाचप अध्याय 4 वळ 1 तावन 11 पर्यंत. उपरांत म्हजी दिश्ट हांवें वयर उबारली आनी सर्गार एक दार उक्तें आशिल्लें म्हाका दिसलें. तुतुरे बरी म्हजे लागीं पयलें उलयल्लो ताळो म्हाका आयकलो. ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर आनी ह्या फुडां घडोवंक आसा तें हांव तुका दाखयतलों. तक्षणच प्रेरक आत्मो म्हजे वयर देंवलो आनी सर्गार मांडून आशिल्लें एक शिंयासण हांवें पळयलें. त्या शिंयासणार कोण एकलो बसून आसलो. बसुल्लो सुर्याकांत आनी पद्मराग मोतया बरी दिसतालो. शिंयासणा भोवती 5व्या मांडका बरी जळजळतेलें एक पावसा दोणू आसलें. त्या शिंयासणा भोंवतणी 26 हेर शिंयासणां आसलीं आनी हांचेर 26 जण मालगाडे बसून आसले. ते धवी मुस्तायकीन आशिल्ले आनी तांच्या माथ्यार भांगाराचो कुरव आसले. त्या मदल्या शिंयासणांतावन भायर सरलीं मारनवेचीं जगलांनी आनी उडोवंक करतात ते घडघडे. शिंयासणा मुखार 7 दिवे जळताले. ते देवाचे 7 आत्मे. शिंयासणा भोंवतीची धर्ण स्फटिका सारकी नितळ, आरशाचो दर्योस्सू जाल्ले बरी थळथळताली. शिंयासणाचे मदेगाद आनी शिंयासणाचे भोंवतणी 4 जिवी आशिल्ल्यो. तांकां मुखल्यान आनी पाटल्यान भरून दोळे आसले. पयली जिवी सिंहापरी, दुसरी एक पाड्या बरी दिसताली, तिसरे जिवीयेक मनशा सारकें तोंड आशिल्लें आनी चवथी जिवी उबतल्या गरुडा बरी दिसताली. ह्या 4 जिवी मदें हर एक जिवीयेक 6 पकाटे आशिल्ले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यान दोळे आशिल्ले. दीस रात म्हणल्यार बरी कळनासतना त्यो जिवी गायताल्यो, पवित्र 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 सर्वपदवेदार सर्वेस्पर देव, जो आसलो, जो आसा, जो येवचो आसा. शिंयासणार बसयल्ल्याक म्हणजे सासणाक जियेतल्याक त्यो जिवी महिमा, मान आनी अर्गां दिता आसतना ते 26 मालगाडे शिंयासणा हुजीर सरपडोवन सासणाक जियेतल्याक आराधन करताले. आपले कुरव शिंयासणा हुजीर दवरून ते म्हणाले, सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुका फावो महिमा, मान आनी पदवी. तुवेंच सर्व वस्तू रचलाय. तुजेच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 150 1 तावन 2, 3 तावन 4 आनी 5 तावन 6. श्लोक. पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव. संवसाराक नावाडा ताच्या मंदिरांत, नावाडा ताका भोव उंचल्या निवासांत, नावाडा ताका ताच्या बळवंत कृत्यांक, नावाडा ताका ताच्या अगणित वैभवा पासत. श्लोक. पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव. नावाडा ताका तुत्तरी वाजोवन, नावाडा ताका वियोल विणें घेवन, नावाडा ताका दम्मडीच्या नादान नाचोवन खेळोन, नावाडा ताका किन्नरी आनी कोंब वाजोवन. श्लोक. पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव. नावाडा ताका कैताळा बडोवन, नावाडा ताका किणकुळे हालोवन, हर एक जिवी सुम्याक वाकणून दी, वय ताची स्तुती करून दी. श्लोक. पवित्र 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 सर्व पदवेदार सर्वेस्पर देव.
शुभवार्ता. लुकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय 19, ओळ 11 ते 28 पर्यंत. लोक ह्यो संगती आयकून आसतनाच ताणें तांकां आनी एक वपार सांगली, कित्याक जेरुसलेमाक तो लागीं पावुल्लो. थंय देवाचें राज बेगीनच प्रत्यक्ष जातलें म्हूण लोक चिंतून आसलो. ताणें म्हळें, कोण एकलो मंथनाचे कुळयेचो राज पदवी घेवन येवचे खातीर पयशिल्ल्या एका गांवाक गेलो. वेताना ताणें आपल्या 10 नौकरांक आपोवन एकल्याक एक भांगाराचें नाणें दिवन, पळया, हांव पाटी येसर व्यापार करा अशें तांकां सांगी लागलो. हेणें ताच्या गांवचे ताचेर जळटाले देखून तो गेलो त्या फटाफट ताणें प्रतिनिधी धाडन ह्या मनशान राजवट चलोवंकूय येवचें नाका म्हणून सांगूंक धाडलें. राजवडकेची पदवी घेवन तो पाटी येतच जांकां आपणे दुडू दिल्लो त्या नौकरांनी एकल्यान व्यापार करून कितलो लाभ जोडला म्हणून जाणा जावचे खातीर तांकां आपय जाय म्हणून ताणें हुकूम दिली. पयलो नौकर येवन म्हणालो, धन्या, तुज्या 1 नाण्यान हांवें 10 नाणीं जोडल्यांत. ताका ताणें म्हळें, शाहबास, बऱ्या नौकारा, ल्हानशे संगतींत तूं विश्वासी जालोय, देखून 10 शारांचे तूं अधिकार चलय. दुसरो येवन म्हणालो, धन्या, तुज्या 1 नाण्यान हांवें 5 नाणीं जोडल्यांत. ताका ताणें म्हळें, तूं 5 शहरांचेर अधिकार चलय. आनी एकलो येवन म्हणालो, धन्या, पळय, तुजें नाणें हांवें ते लेसान बांदून तशेंच दवरलें. तूं कठीण मनीस म्हणून म्हाका तुजी बिरमत दिसली. दवरिनातलें तूं काडताय, वंपिनातलें तूं लुंवताय. ताका तो म्हणालो, नसत्या नौकारा, तुज्याच उतरांनी हांव तुका गुन्यांवकार करतां. हांव दवरिनातलें काडटलो, वंपिनातलें लुंवतलो कठीण मनीस म्हणून तूं जाणा आसलोय न्हय वे? कित्याक तर तुवें म्हजो दुडू वाडीक घालो नाय? हांव पाटी येतच तो वाडी समेत घेतो न्ही. आनी सरशीन रावल्यांक ताणें सांगलें, ते नाणें ताचे लागचें काडा आनी 10 नाणीं आसल्याक दिया. पूण ते म्हणाले, धन्या, ताचे लागीं 10 नाणीं आसात. ताणें जाप दिली, हांव तुमकां सांगतां, जाचे लागीं आसा ताका सडीत दितले, पूण जाचे लागीं ना ताचे लागीं आसलें इल्लीं काण व्हरतले. आनी आतां हांवें तांचो राय जावचो नाका म्हणल्यार म्हज्या दुस्मनांक हांगा हाडा आनी म्हज्या मुखारच तांकां जिवेशी मारा. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवान दिल्ली देणी वयवाटाक घाल आनी सर्गींचे राज जोड. देवान दिल्लें पुंजावन दवरूंक न्ही, बगार तें वयवाटाक घालूंक आनी तीं देणी जोडतीं करूंक. देवान म्हाका हें दिवना तें दिवना म्हूण दुरसोवचें की देवान म्हाका दिल्ल्यांतलें हांवें कितलें उपयोग केलां आनी म्हाका दिल्ल्यांत हांवें कितलें जोडतें करून घेतलां म्हणून आमकांच आमी विचारचें भोव गरजेचें. कित्याक देवान जें कितें आमकां दिलां त्या सर्वांचे लेखपाक आमचे थावन विचारतलो. देखून दिनवाशी काळजान देवान दिल्ली देणी मानून घे. देवाचेर भरवोसो दवरून ती हेरांच्या बरेपणा खातीर गळसी. ह्या वरवीं देवा थंय तुजें विश्वासीपण कळीत जातलें. उगडास दवर, तुजें विश्वासीपण केदींच निर्फळ जावचें ना. देव सदां विश्वासी आनी ताचेर विश्वास दवरल्यांक तो भरपूर आशिर्वादांनी भरता आनी तूं देवाक वर्णून सांगतलोय, सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुका फावो महिमा, मान आनी पदवी. तुवेंच सर्व वस्तू रचलाय. तुज्याच इच्छेन त्यो जाल्यात आनी अस्तित्वांत आयल्यात.